आज सुवार्थेंत गब्रियल दुताक देवान मोरयेशीं धाडिल्लो म्हणलें भोव महत्वाचें जाता. ही जाणकारी गब्रियल दुतान मोरयेक दिल्लो संदेश दैवीक म्हणलें कळीत करता. अशें म्हणटाना बोडव्याची उतरां आयकल्ले मोरये विशीं सुवार्थेकाराची ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली म्हळ्यार देवाचें उतर आयकून ती शर्मेली म्हूण जालें. हांगासर बोडवो कितें उलयता तें भोव महत्वाचें जाता. कित्याक देवान मोरयेचेर कशी आपली दया दाखयली म्हणून तो विबरिता. मोरी गर्भस्थ जावन प्रसूत जावंक वेच्या परमोन्नताच्या पुताचे राजवडकेच्या महानपणा विशीं सांगून जातस बोडवो मोरये थंय गर्भ संभव कसो जातलो म्हणून विबरिता. जेजूच्या जल्मा उदेशी बोडव्यान सांगलेल्यो गजाली देवाचेंच उतर जातात. पळय, हांव सर्वेस्पराची चाकर्न, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणल्या मोरयेच्या उतरांनी देवाच्या उतराक तिचे महत्व कळीत जाता. हे निरंतर मोरयेच्या माये लक्षण असो वांटो जातलें. शेकी लुकाचे सुवार्थेंत जेजूय तिच्या आवयपणाच्या बागेपणाच्या देवाचे उतर आयकून ते परी करतेल्या तिचे गुणगान करून तिका व्हड बागी म्हणून आपयतलो. देवाच्या उतराची आवय म्हणूनच आमी तिका आपयतल्या. बोडव्याच्या उतरांनी आनी मोरयेचे जापींत जेजूक वळखूनच्यान देवाक असाध्य तें कसलेंच ना म्हणून समजूंच्यान देवाच्या उतराचो बळादीक वांटो आमी सोदून काडचो पडटलो.